पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भलायकेचे सायबिणीक नवेन वेलेंकनी. ए बो पवित्र आकवारी बोपोवीत त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेसूची आवय जावं विचून काढली तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियालता म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता. ए दुखवलेल्यांचे माये तुवें ए कुशालकायेचो उगडास काडटल्या एक खेरीत शेकाय बसायल्या तोर ती शेकाय म्हाका या मोच्या गोरसानी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले. तोराचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता. देवाची खोशी जाल्यार हांव या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो कर. या नव्याना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता. तोर तेच कुशालकायेन जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना बोगली म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुझ्या ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पद तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये हे देवाचे माये हे मोचे हे मोचे नमान तुका नमान तुका गाब्रिएल बोडव्या गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नमाना केल्ल्या नमना सांगाती संगाती मानून घे मांडून घे. नमान नमान कृपेन बोललेले कृपेन बोललेले हे मोचे हे मोचे नमान नमान तुझ्या तुझ्या वैभवाच्या वैभवाच्या मुकुटात मुकुटात धाकटी 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 मोतिया मोतिया जाव म्हूण जामून हांव त्रेकता त्रेकता ए संस्थेल्यांचे सुस्तल्यांचे बुजवंडारे बुजवंडारे देवाचो पूत देवाचो पूत मनीस जालो मनीस जालो तेन्ना तेन्ना तुका तुका संतोष भोगलो संतोष भोगलो त्या संतोषान त्या संतोषान हांव मागता तो मागता तो उपकार म्हाका मेलून घे मेलून घे. ह्या पासत ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे काली जेजूच्या मोगान लासताले म्हजी खालती मागणी ऐकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये म्हजो उगडास कर ए भाग्यवंत आगवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच मोग करूंक म्हाका आदार दी भो भाग्यवंत आगवार मारये देवाचे माये जेजू लागीं म्हजे पासत माग ए निर्मोल ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालूंक केदींच निर्मी नाका मारये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूंक आनी म्हजे जिबेन तुजी तूस करूंक केदनाच हांवें थामना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुझ्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूंक निर्मी मारये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावं निर्मी मारये हांव सगलोच म्हाका तुज्या हातान घालता तू म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मरणाचे निमाणे घडये पर्यंत तू म्हाका साणी नाकाय नमान मारये तू म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुझे रूच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजांत बरवासो दवरला मारये तुझ्या बरवाशान पातयन रावता ताका तू केदींच साणी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुझेर पातयन रावतात ताका सोडवून मेलोनासतना केदनाच पुरोना नमान तुका देवा बापाचे दुबे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या तेंपला
बागियोत बागियोत माये अदृष्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ये अस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकाणटात तांकां तुझी खेरीत मजत फावो कर तूं खरी आवय म्हूण आमकां दाखय ए भोव निर्मल आंकवारी आदावाच्या सगल्या सोलियां मदेकोत खालती तूं आमकांय तुजे सारकी खालती आनी निर्मल कर पातकाचे बानपास सोडय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मल आनी बागीवन जिवीत दी ये पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुताक आमच्या दोनया आमी बगूंक पावू आमेन नवेनाचो 6वो दीस निष्कलंक माये कोणाच्यान तुझे वर्णन करूंक जाय स्वर्गीचो राजा तुझे उदेरी संवसारान आयलो जेजूक तुझ्या कुसव्यान आडून तुवें ताका मनशाची कूड घेवपाक तुझी आख्खी जीण भेटयली आंकवार देवाचे माये आमी तुका तुज करता आनी तुका वाकाणटा तुझ्या पवित्र पुता सांगाता स्वर्ग राज्यान जियेताय आमचे दादोसपण तुझी सासणीक उजवाडाची किरणा फांकयताय आमची वाट दाखयणारी तुझ्या पवित्र पुताचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक तूं आमकां शिकय ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कशी मानता सर्गीच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशा कुला मदेकोत तो आमचो शराती आमच्या सोम्या जेजू आनी आमा पातक्या मदेकोत तूं आमची शरातीन जेजू आमची वाट आनी तूं ते वाटेचे दार दाविदाच्या कुलाच्या चकमकीत फुला तुझे उदोरी आमचो रोचनार आमचो सर्वणार जावंक पावलो सगल्या जिव्यांचो देव तुझ्या कुसव्यान रिगलो देव जो सगल्यांक पोसता ताका तुवें तुझ्या अड्ड्यांतल्यान पोसलोय सगली पिलगा तुका सुभागी म्हूण पाचारता तुझ्या आवयपणाचो मोग आमा तुझ्या किरकोल पुता दुवा सवें दाखय आनी आमकां सासणाच्या सुखाक पावय आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सगळे उबी रावयात.
मिसाचे भेटीक सुरवात दिवन गीत गावयात. नंबर 832 सर्वेस्परा मुखार येयात. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे मागणे आनी गरजो जेजू मुखार आमी दवरया. जावंक परो जायत्या जाणांनी आमच्या खातीर आमी हांगा येता म्हणल्या वेळार मागोंक सांगलां. सगळ्यांचो उडास करुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर आनी आमची सगळी मागणी जेजू मुखार आमी दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी वालांकन मायेचे 6वें नोवेन समारंभतात. आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया सेवेची नमोन्या. आंकवार मारयेक आपल्या मावशे भयणीची एलिझाबेटीची गर्भेसपणाची खबर कळीत जाता तेन्ना ती दडवडून तिचे सरशी वेता आनी 3 म्हयने तिची सेवा करता. आपल्या गर्भेसपणाची परिस्थिती जाणा जावन लेगीत आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ती सेवा करूंक धांवता. हीच आंकवार मारिया आमकां देख दवरता आमी सेवेची मनशां जावंक. तर मारयेची देख घेवन आमी गरजेक आनी आडकोलीक सांपडलोल्यांक आमचो फावा तो आदार दिवंक घडटा ते भाशेन तांची सेवा करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापा लागीं बळ आनी आदार मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो त्या परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. मोगाळा जेजू, तुवें सगळ्यांची सेवा केली आनी आमी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां आज्ञा दवरली. ही आज्ञा पाळून आमी एकामेकाची सेवा करूंक फावो आसली. पूण जायते फावट आमचे लागीं घडटा तेन्ना लेगीत गरजेक सांपडलोल्यांक आमची सेवा दिवंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या आमच्या कर्तुबा खातीर माफी मागता.
Krista, Krista, kaklutu. Krista, Krista, kaklutur. Somia, somia, kaklutu. Somia, somia, kaklutur. Somia, somia, kaklutu. Somia, somia, kaklutur. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडियत्म्याची भलोयकी दी आनी बागेवंत नित्या आंवकार मरयेचे विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. बाकीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सोवें तुमी आजून बुरगुलीं जाल्ले परीन तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवूंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी जोगडी वचतात म्हणटूच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें जियोन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलोनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलुचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेलून आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बावाड दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणें जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें बी शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणें देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचे शेट आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें देवाचे उदकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. नंबर B11 उतरा मदें उतर जिवे. Zabójcie
जिवान ते बोलचेले उतरामध्ये उतरजिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजांचा बोलचेले नव्या जिवान ते बोलचेले Unui somia Unui somia tuja utra rauda Unui somia Unui somia tuja utra rauda Stokantल्या पाना पोंदा देवा उतर तुझे ताने लोलो जीवू मोजो रोकड्या रोकडो बरो नायलो पुस्तकांतल्या पाना पोंदा देवा उतर तुझे ताने लोलो जीवू मोजो रोकड्या रोकडो बरो नायलो Unui somia Unui somia tuja utra rauda Unui somia Unui somia tuja utra rauda Pustokatli utra bonsai Deva moja tuka svetlo Višelolo živu mozo Eka sparam savosalo Pustokatli utra bonsai Deva moja tuka svetlo Višelolo živu mozo Eka sparak savosalo Unui somia Unui somia Utra tuja utra rauda Unui somia Unui somia tuja utra rauda शुभवर्तमानांक सगळी उभी रावयात Sui sorbes fora Sui sorbes fora Sui, 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 sui Sui sorbes fora Sui sorbes fora Sui, 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 sui Sormoja devace Alzat tozun dovorta Sormoja jivace Papa bukti lubata Sui sorbes fora Sui sorbes fora Sui, 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 sui Sui sorbes fora Sui sorbes fora Sui, sui, sui सर्वेस्पर तुमची सोफे आसू तुमचे सोबे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी मारिया उठली आणि
डोंगरी वाठांतल्यान जेजूच्या जुडाच्या एका नोकरांत दौडून गेली आनी झाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथेक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलोल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्त्र्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगल्या त्या पुर्तायेन पाळोवन येतोले म्हूण तुवें भावात दवरलें देखून तूं सुभागी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वालांकानी सायबिणीच्या पोरबेच्या 6व्या नोवेनान भितर सोदता आनी आयचो विशय मारिया सेवेची नमोणी. आमकां आमच्या जिवितांत सगल्यांक आयडियल म्हणजे नमुणे आसा. जायते तरणाटे फुटबॉलरांक आपले आयडियल दवरतात, जायते जाण वाडलोलीं फामाद मनशांक आपले आयडियल दवरतात, जायते जाण आमी MCU कॅरेक्टर्स आसतात, सुपरमॅन मागीर थॉर आनी असले दुसरे बोलीश काल्पनीक इमॅजिनरी कॅरेक्टर आसतात, तांकां आमी आमचे आयडियल कशे दवरतात. आनी दर एका दिसा आमचो हावेस एकूच, आमी तांचे भाशेन जावपाक. आनी हाकाच लागून आमी पळयतात कितलीं जाणां तरणाटी फुटबॉलरां भाशेन आपलो हेअरकट दवरतात, जायते जाण दुसऱ्या फामाद मनशां भाशेन न्हेसतात, उलयतात आनी वागतात. मोगलेश्वरो, जायते फावटी आमी फामाद मनशाच्या जिवितांतलीं जायतीं तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितांत घेतात आनी आमचें जिवीत गिरेस्त करतात. देखीक आमकां महात्मा गांधी एक नमुनो कसो जायतीं जाणां दवरतात. ताचो गूण अहिंसा म्हणजे नॉन वायलन्स आमी आमच्या जिवितांत पाळटा. दुसरे वाटेन आमकां नेल्सन मांडेला हो फामाद मनीस मेळटा. ताच्या जिवितांत ताणें स्वताक निती गोवायकी दिली. ताणें बियेन आसतना काळजीदारपणी जिविताक फुडो केलो आनी होच गूण आमी आमच्या जिवितांत आपणायतात. आमी आमचे आयडियल चिंतान आनी सोजबिकायेन आमी विचून काडूंक जाय. कित्याक जायते फावटी जो नमुनो तूं तुज्या दोळ्या मुखार दवरताय, तुजें जिवीत ह्या नमुन्या पोरमोणें जाता. आनी जायते फावटी आमी नमुनो विचून काडटा आसतना आमी तांच्या भायल्या रुपाचेर वा तांच्या भायल्या गुणाचेर आमचे दोळे आमी दवरतात. देखीक फुटबॉलर बरे दिसतात, तांकां बरी बॉल आसा, ते बरे खेळटात, हें पळोवन आमी जायते फावटी तांकां आमचो आयडियल दवरतात. जायते फावटी कोण बरो कांतार करता ताका आमी आमचो आयडियल दवरतात. घोडेक आमी तो फामाद मनीस वो एक एक्टर हें पळोवन आमी ताका आमचो आयडियल कसो दवरता. पूण मोगलेश्वरो, आमी जर भायल्या गुणाचेर आमी आमचे नमुणे विचून काडले जाल्यार तातूंत एक धोको आसा आनी तो म्हळ्यार जरी तो रुपण्याचेर तूं गेलोय थोड्या वर्सांनी हें रुपणें वेगळें दिसतलें. जरी तर तूं बॉलार गेलोय जाल्यार थोड्या वेळान हें बॉळ काबार जातलें. जरी तर तूं
फेमस पर्सनॅलिटी फाटल्यान गेलो गोडे कितें स्कॅन्डल केलो जाल्यार ताचें फेम वेतेलें आनी तूं निराशी जातलो. जरी तो तूं मोगान पडोंक सोदताय तुज्या नमुन्याच्या जाल्यार ताच्या जिवितान जी तत्वां मुल्यां तांणी दाखयल्यात ताचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक जाय. देखीक जरी तो तूं एका फुटबॉलराक इमिटेट कोत्ताय जाल्यार ताचें हार्डवर्क ताचें डेडिकेशन. जरी तर तूं एक बिझनसमॅनाक इमिटेट कोत्ताय जाल्यार ताचें वर्क एथिक्स. जरी तर तूं MCU कार्टून वो दुसऱ्या सुपर हिरोंक तूं तुजो आयडियल दवरताय जाल्यार तांच्या जिवितान जें तांणी बॉल दाखयलें स्वताक न्ही ती गोवायकी दिवंक असोक तांचें बॉल जावपाक हें तुवें मानून घेवंक जाय. मोगलिश्टांनो, जायते फावटी आमी आमचे नमुने सोशल मिडिया वो टीव्हीर दिसतात तांकां आमी घेतात आनी आमी सगळीं जाणो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबूक हातूंत जायते दाखोवपाची मनशां आसतात. देखीक आमचें जिवीत आमी पळोवया. आमी जो फोटो सोशल मिडियार घालतात फेसबुकार इंस्टाग्रामार घालतात ताका आमी कितले फिल्टर उजार कोत्तात. दुसऱ्यांक बरें दिसचे खातीर आमी तशें कोत्तात आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमचें भायलें जिवीत लोकांक दाखयतात तें जिवीत वेगळें आनी आमचें भितरलें जिवीत वेगळें. जे परी आमी म्हणटात ओती आपले दांत दाखोवपाचे वेगळे आसतात आनी तो खाता ते दांत वेगळे आसतात. आनी हाकाच लागून जायते फावटी जेन्ना आमी एक नमुनो विचून काडटात तेन्ना आमी चितान तो विचून काडूंक जाय. मोगलिश्टांनो, आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमचें ध्यान मन दवरलें जाल्यार आमकां कितलेश्योच दादले आनी उस्तोऱ्यो जाणी शेगुणी जिवीत जियेलां तांची आमकां देख मेळटा आनी तांतल्या शेगुणी जिविताच्या मनशांक आमी आमचे नमुने कशे घेवंक जाय. आनी नमुन्याचेर नियाळ कोत्ता आसतना म्हज्या जिवितान एक अणभव आसा तो तुमचे मुखार दवरतो. आमी जेन्ना सिमनारीन भितर सोदताले तेन्ना आमकां एक ओत्मीक गुरू आसलो, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर, आनी ताणें म्हज्या कानार एक गोडणी सांगलोली ओ एक जाणवायेचें उतर सांगलोलें तें सदां काल म्हज्या मनांत आसा. तो म्हणटालो, तूं फुडाराक कोण जातलोय ताची जाणविकाय घे आनी तुका एक बरो नमुनो विचून काड. आनी थोड्या दिसा उपरांत ताणें आमकां सगल्यांक सिमनारिस्तांक आपयलें आनी आमकां विचारलें, तुमी तुमच्या जिविताचे नमुने कोणाक दवरल्यात. आनी जायत्या जाणांनी फामाद मनशांची नांवां सांगलीं, जायत्या जाणांनी हेर मनशांची फुटबॉलरांची नांवां सांगलीं आनी ताणें आमकां म्हळें, तुमी तुमचे नमुने पवित्र पुस्तकांतल्यान तुमी विचून काडूंक जाय. आनी थोड्या वेळा उपरांत जेन्ना ताणें आमकां विचारलें तुमी नमुने खंयचे दवरतात ते, जायत्या जाणांनी सायबीण मांयक एक नमुनोय कशी तांणी विचून काडली. आनी ह्या बागीवन पाद्रीन आमकां आपल्या जिवितान कोण नमुनो दवरला तो सांगलो आनी ताचो नमुनो जालो फारिजेव आनी 2 शास्त्री. आनी आमी सगळे चिंतूंक पडले ताणें हाका नमुने कशे कित्याक दवरल्या, तांचें जिवीत कांय बरें न्हय. पूण ताणें आमकां एक जाणवायची गजाल सांगली. ज्या कोन्याक लागून आमी फारिजेवांक बोटां दाखयतात त्योच कोन्यो जायते फावटी आमी कोत्तात. तो म्हणूंक लागलो, आपूण धर्माचो फुडारी कसो हांवें देखीवन जिवीत जिवंक जाय आनी जायते फावटी म्हजें जिवीत तशें जायना. हो नमुनो म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां कित्याक म्हाका उगडास धाडूं. मोगलिश्टांनो, आमी आयज सायबीण माय एक नमुनो कसो घेतात आनी तिच्या जिवितांतल्या सेवेचें मोन आमी आपणायतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतात कशे भाशेन गौरवान आपूण पावलूचो आपलो आपूण दुसऱ्याचो अशें ते म्हणटात. पूण आमी ल्हानवीक जावंक जाय. सायबीण माय आयच्या शुभ वर्तमानान एलिझाबेथीक भेट दिवंक येता. ही ल्हान गोडणी, पूण ही गोडणी जाता आमकां तिच्या जिवितान ती कशे भाशेन जियेली. तिच्या जिवितान तिणें ल्हानविकायेक मोगाक उदारपणाक आनी सेवेक पयलो वयलो जागो दिलो हाची गोवायकी आमकां मेळटा. मोगलिश्टांनो, सांत जुआंव पावल II मारयेचे म्हयन्याचो दीस निमाणो करता आसतना 1979 वर्सा अशें उद्गारता. आमकां जर सेवेचो नमुनो जाय जाल्यार आमी सायबीण मायक आमचो देखीवन नमुनो कसो घेवंक जाय. आनी तिच्या जिवितान आमी पळयतात कशे भाशेन ती दोडवाडान आपले मावशे भयणीक भेट दिवंक येता. ती आपली सेवा उदार काळजान दिता. ती पळयना आपणाक कितें परतें मेळटलें म्हूण, वो ती चिंतिना की एलिझाबेथ आपणाक आदाराक येतली. ती आदार दिता सेल्फलेसली, कंप्लिटली आनी आपणाक घोडटा ते भाशेन. मोगलिश्टांनो, हेच
सायबीण मायची देख आमी घेवंक जाय. आनी आमचो भाग्योन जॉन पॉल दुसरो अशें फुडें म्हणटा आनी तिका हें करूंक कोणें आदार दिलो. तिच्या कुसव्यान आसलेलो जेजू जो फुडाराक आपल्या शिसांक सांगतलो आपूण सेवा घेवंक ना पूण सेवा दिवंक आयला. आनी हें आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 20व्या स्वरान 28वे वळींत मेळटा. मोगल इश्टनो, आयज आमी सायबीण मायचें जिवीत नियाळटा आसतना जेजून सांगलोल्या उतरांचो उगडास करुया. जुवांचे पयले चिटीन 4व्या स्वरान 20वे वळीन आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, जरी तर तूं म्हणटाय हांव देवाचो मोग कोत्ता आनी म्हज्या पेल्याक हांव नाकारता जाल्यार हांव फोटकिरो. जरी तर हांव दिसता त्या मनशाक मोग दिना जाल्यार दिसोन आसलेल्या मनशाचो हांव मोग करूंक म्हाका जायना. आयज म्हाका मोगाचो संदेशकार कसो जेजू धाडटा आनी ह्या मोगाच्या संदेशकारा कसो आमचें जिवीत जियेता आसतना सायबीण मायक आमी सेवेचो नमुनो कसो घेता. मोगल इश्टनो, जायते फावटी आमी सायबीण मायची भोगती आमच्या जिवितान घेता पूण सायबीण मायक आमचो नमुनो कसो घेवंक आमी फाटीं रावता. कित्याक दुसऱ्यांक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जे नमुने आसात तांकां मानून घेवपाक आमकां सोंपें. केंस कातरले वो दुसरे भाशेन न्हेसलो हाका चड वेळ लागोन. पूण जरी तर तूं सायबीण मायक तुजो नमुनो कसो घेताय जाल्यार तुज्या भितरल्यान ही बदोळणी येवंक जाय. तुज्या भितरल्यान देवाचो मोग तुवें रुजूंक जाय. तुज्या भितरल्यान पेल्याचो मोग तुवें करूंक जाय. तें सुपरफिशल न्ही पूण तें जावन आसा एक जेन्युइन एक्सप्रेशन. तर मोगल इश्टनो, आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता. जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता आनी सायबीण मायक आमी सेवेची ओस्तोरी कशी पळयता आसतना आमच्या जिवितांत तिचे 3 शेगूण आमी आपणावया जातूंतल्यान आमी सेवेची मनशां जातत. पयले सुवातेर आमी सायबीण माय भाशेन मोगान दुसऱ्यांक विंगूय. देवान आमचो मोग केला आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक गरजेचो. ज्या मापान हांव दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान त्यो म्हाका दितलो. देव आमच्या रिणान केन्नाच रावना. जायते फावटी आमी चिंता हांवें दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार म्हाका उणें पडटलें. आयज जेजू आमकां सांगता सेवेची मनशां जावया. दुसरी वस्त म्हळ्यार आमकां देव उस्क्यान भरलोली मनशां जावंक आपयता. सायबीण मायक आपले मावशे भयणी सांत एलिझाबेथीचो हुस्को आसलो. तिका कोणेंच सांगूंक ना तिका आदाराक वच म्हूण. पूण तिणें तिची गरज ओळखली, अणभवली आनी ती आपूण फुडाकार घेवन तिच्या आदाराक गेली. आयज म्हाका आनी तुका जेजू हेंच करूंक आपयता. दुसऱ्यांची गरज ओळखो आनी ताच्या आदाराक वच. आनी निमाणी म्हळ्यार आमकां सायबीण मायचो ल्हानविकायेचो गूण मागूय. सायबीण मायक म्हणूं येतालें, हांव देवाच्या पुताची आवय जावंक वेता. हांव गोरवान भरून तिका म्हजे चाकरेक लाव येताली. पूण तिणें तें चिंतूंक ना. तिणें आपली मान खाला घाली आनी सेवेन तिणें जेजूची पोरगोटणार अशें दाखयलें. आमी जायते फावटी आमची मान वयर काडून गोरवान भोंवता आनी गोरवान भोंवता पळय तेन्ना आमकां दुसऱ्यांची गरज दिसोन. आयज सायबीण माय आमकां ल्हानवीक जावंक आपयता. तर मोगल इश्टनो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता सायबीण मायची देख आमच्या दोळ्या आमकां दवरुया. तिका आमकां एक नमुनो कसो घेवया. तिचें जिवीत आमचें करुया. सेवेंतल्यान, मोगांतल्यान, ल्हानविकायेंतल्यान आमी दुसऱ्यांची गरज ओळखुया. दुसऱ्याच्या उस्क्या चालत्या जिवितांतल्यान जेजूचे पोरगोटणार जावया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. उबे रावात. देव आमचो सर्गींचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं ह्या वेळार आमचे मागणे आनी गरजो बाबार्थान जेजू मुखार आमी दवरया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोल्यांत वावुरतना सेवा घेतलेले न्हय पूण सेवा करतले मुन्यारी ते जावंक बापा लागीं तांकां आदार मागुया.
बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बापा आमच्या देशाचो कारभार चलयतल्यांनी आपल्या हातांनी घातलेली जबाबदारी चलतना सेवेच्या मनान ती चलोवंक बापा लागीं तांकां जानवाय मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बापा आमी एकामेकाची सेवा कोत्तात तेन्ना आमचे मदें मोग आनी एकवट उत्पन्न जाता. तर ल्हानवीक जावन गोचेक आनी आडकोळीक सांपडल्या आमच्या भावा भयणांक आमची सेवा दिवंक आमकां बापा लागीं करपा मागुया. बाबा दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बाबा ही मागणिया जेजून सगल्यांची मोगान सेवा केली आनी आमचे सेवेचे मनशां जावं आमकां देख दवरली. तर आमच्या घोराब्यांनी समुदायांनी आनी समाजांत आमी एकामेकाची सेवा करूंक आनी जाता ते भाशेन दुसऱ्या जिवितांत कुशळकाय हाडटलीं मनशां आमी जावंक आमकां मारयेचे मोजोतीन बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बाबा ही मागणिया मुगाळ भाव भयणीनो, ओगेपणांत आमचे मागणे आनी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरता आसतना मागुया. कोण हॉस्पिटलांत कश्टून आसात, जायते पिडे वरवीं कोणाचें ऑपरेशन जावचें आसा, सर्गीचो बाप तांकां राखून दी आनी बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून थोड्या वेळार आमी मागुया. ही सगळी मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दानांत एवढ्यार गीत गावयात. नंबर C16 धुंपाचो जसो पोरमूळ. परमेश्वरा Paso, soso, por, Dondomi, sorta, sorda, Vespori, amcidana, Ishvara, tuje mugar.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मयेतावन जल्म घेतना तिजे अवकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवरून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसलें जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोय आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय इबाडटां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसुया. उय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य अवकारी मरयेक आमी नमन करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकस तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सुरगानी संसार बोलला तुझ्या वैभवाक. उसर्गी 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 तुका सोयसो. ओवी 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 सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उसर्गी 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 तुका सोयसो. ओवी 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 बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले.
हे म्हज्या उडासाक घरात. भावार्थ सगूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन रोखाता आनी एकासीतले पियेता तितलेच पावती तूं वैभवानी सोड आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, टी सगायरायज आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हे वेदी भोंवतणी आमी सगळीं आसात आमच्यो गरजो देवानाक आयकल्या पुरो म्हूण मागुया. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे तिचो बो निर्मोळ पोती बागेवन दोरदुता आनी सोर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटोय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमची सभा आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलिये संसाराचे
पाप काढलेले आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलात तीन सुभागी. सोम्या जे म्हज्या भितरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D27, म्हज्या देवा तूं सूर बरो. मोच्या देवा तूं सोड बरो, रोजगार म्हजो तुनी करो. सगळ्या काळजाक दिसमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो, करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळी म्हजे तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजे तुकाच दिता. इतलो म्हजो मोगू गेलो म्हाका रोचलोय, म्हाका पोसलो. एक एक म्हजो ओपरात सोंसलो एम कोण रागलो म्हाका रागलोय, म्हाका रागलोय. देवा तुज्या मोगाक लागता काळी म्हजे तुका दिता.
मोजे खातीर खुर्सार मेलो स्वर्गा जायची म्हाका केलोय देवा तुझ्या मोगाक लागता मोजे तुका दिना देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोजे तुका दिना देवा तू सोर बरो रोजगार मोजो दोनी करो सगळ्या काळजान निस्मोक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुझ्या मोगाक लागता मोजे तुका दिना देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोजे तुका दिना काळीज मोजे तुका दिना काळीज मोजे तुका दिना प्रार्थूया. कोनवाळ्या बापा भगवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान ददोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आमकां मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोगलिश्टानो मीस जाल्या उपरांत मागीर 12 फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें ते पयलीं नमान मरी हें मागणें म्हणटलें.
तेच परी सांजे 3 ते 6 वाजता कुमसारां आसतलीं. 8 वाजता सदांचे परी प्रोसेशन आसतलें. आमचें प्रोसेशन निमाणें थंयसर आमी तेज मागणें करतात. आनी एक उपकार 6 तारखेर आमकां खुर्साची वाट आसा 3 वाजता. तर मागतलो तरणाट्यांक ह्या खुर्साचे वाटेन वाचपाक खुरीस व्हरपाक तांणी फुडें येवची. जो कोण वाचूंक सोदता खुर्साची वाट तांणी मीस जाल्या उपरांत साकिस्तीन मेळचें. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतींत तुमकां धाडटा. देवाचे उरकार. शॉर्टाक गायन करुयात. मायेक येदें तुजें नांव. Canta tuga sogloga Ai sami magokaya Maiga tuje besa Wena kali saibi Ais tuja paya zori Viశ్వాసారాయణ Ai kapsi magni Welakani saibi Ais tuja paya zori Viశ్వాసారాయణ Ai kapsi magni Rawon tutte altaran Pesau calori corabia Vai twina amci divan Mai di tu soada Verangani saibi Ais tuja paya suri Viswasanaya Mai ai kamshi magni Verangani saibi Ais tuja paya suri Viswasanaya Mai ai kamsi magni Surso sarashirani Tuje mozo divormi Amci duka koroni Roi sorgici deni Welakani saibini Ais tuja paya sori Viswasanaya Mai ai kamsi magni Welakani saibini Ais tuja paya sori Viswasanaya Mai ai kamsi magni